आम्ही काय दोनाक येता आम्ही एसटी लोक आम्ही दुसरे लोक न्हू घराचे रोयता आनी तेंची अर्थ बी तसो कांय टायमार मेळना कित्याक ते माकड मनीस ते खाता ते येता आनी आपली कश्टाची इतली मातयेन काम करून ते हाडून हे विकता गोंयकार म्हणजे रोखडेच डावनूच करता बाकी भायल्यान कसलो रस्त्यार बसून रावन धंदो करीत न्ही तांकां कोण हे करना त्रास करना पूण आमची गोंयची लोक पळय कितें गोंयांत किल्लोन काडटा आपली माती गोंयची भुंयेचेर आनी तेंच हाडून जर हिंग मार्केटाक एक थंय आतां 10-20-30 रुपयान अशें विकूंक सोदता सो तेंची अशी साड्याचो कश्टांचो हें तें पासून दिसवडो तेंचो बनना तरी आसतना भुरगीं बाळांक कितें तरी जायें अशें म्हणून मोस्टली लोक तो एसटी समाजाचो आसा आनी हे समाजा खातीर आतां सरकार म्हणटा एसटी समाजाक कितलेशें हें करता कित्याक करून आम्ही पहिले आमगे पोट भरताय न्हू आमी येता पळय आमी धांवणयताय न्हू मागीर आमी कितें करपा आमकां पोट भरपा हें आतां आयिल्ले धांवडावपाक तुम्ही दिसाचेच बसता दिसांनी हय दिसांनी बसता आमी पयशे काडटाय न्हू 20 रुपया काडटाय 20 रुपया काडटाय आमगे तिकेट 50 रुपया केन्ना आयिल्ले ते उपनगराध्यक्षान तांकां लक्ष घालता म्हूण सांगून धाडल्यात. आय टोल्ड देम टुमोरो तुम सान हें जावपाक जायना आमकां एक टायम दिया थोडे आमी आयडेंटिफाय करता आनी मागीर तुमकां हें करता. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.